गरीब भुरग्याचो जीव गेलो, ज्याची मर्डर जाली. पयली सुवातेर अशा गोष्टीचो निषेध करता आणि त्याच बरोबर जे कितें घडले आणि ते घडल्यानंतर सरकारान आमच्या जो निर्णय घेतलो की ज्या शेकाचेर हो इन्सिडेंट घडलो तो शेकाचो परवानो म्हणजे परमिशन जे कॅन्सल केल्ले आहा, त्याच बरोबर जो शेक सबलेट केलो तो पयलीं जो जेका नांवार आसलो 25 लाख रुपयाचो दंडय भरपाचो जाहीर आणि तितले त्या 8 दिसां भितर शेक हो जमीन करचो हे म्हटलें की शेक ओनराक 25 लाखाचो दंड कदाचित तो जर कायम रावलो नाल्यार कोणाच्या प्रेशराचेर जर बंद जालो जाल्यार गेलो, जर मेळ्ळो जाल्यार तो सरकाराक वतलो. पण जेचो मर्डर जाली अमर बांदेकर तेका कितपत फायदो जालो. हांव विनंती करता ह्या सरकाराक, आमच्या सरकाराक विनंती करता, गरीब भुरगो गरीब कुटुंब, म्हाका दिसता ह्या कुटुंबाक सरकारान कितले लाख दिलेला तो परत येवचो ना, पण आर्थीक दृष्ट्या ताका मदत जावची हाच्या खातीर ते 25 लाख त्या 25 लाख काढून त्या कुटुंबाक दिवचे अशी लोकांच्या प्रती हांवय मागणी करता.